देवाचे उतर ह्या नियालमालात तुमकां सगल्याक माये मोगाचो येवकार. फारिजेव चड गोरवान भरलेले, कित्याक ते सगळे कायदे आनी चाली रिती जाणो आसले. पोरने कोरांत 613 तांचे कायदे आसले आनी ते भायर ते कायद्याची समजमणी ह्या सगळे ते आपले जिवीतभर शिकताले आनी मानताले. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता ह्या 613 कायद्या मदलो खंयचो कायदो व्हडलो तो आनी जेजू केरीत 2 मोगाचे कायदे आमकां दिता. दुसरी सुमूत ह्या पुस्तकांतली देवाचे शिकवण आवेसोर 6:4 आनी 5 जेजू उगदास करून म्हणटा, हो पयलो मानामेत. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर आनी 30 बोल, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोलान सर्वेस्पराच तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी लेवी शास्त्रांतली शिकवण उगदास करून जेजू म्हणटा, दुसरो मानामेत, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. दुसरे भाशेन उलोवंक सांगतलोय जाल्यार देवाक जाय आमी सदांच मोग केलोलो, मोगान जियेलेली. मोगावर व्हड आनीक दुसरें कांयच ना. मोगा वरवीं आमच्यान महान जावंक येता. जशें झाड जिवे उरतले आनी वाडून व्हड जातले जाल्यार झाडाक गरज उदकाची, तशेंच मोगाच्यान आमकां मनशाक बरी वागूंक गरज मोगाची. जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शकता? आमच्या देवाचो मोग करूंक जाता. देवाच्या उतराक मान बागूंक, देवाचे उतर आयकून. जे देवाक जाय तेच आमी करूंक जाय. आमची खोशी न्हय, देवाची खोशी आमी करूंक जाय. दुसरें म्हटल्यार मोग सेवे वरवीं, चाकरी वरवीं. कांयच भेदभाव वो वेगळोचार नासतना पेल्या सोबे मोग आनी बरेपण आमी दाखोवंक जाय. न्हय फकत आमच्या घरच्यांचो वो इश्टा मित्रांचो, पूण दुस्मानाचो पासून मोग आमी करूंक जाय. खरो मोग सेवे चाकरे वरवीं. जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाल करूंक जाय आनी आमचें जिवीत जेजू भाशेन जिवंक जाय. तिसरें म्हटल्यार मोग मागण्यान वरवीं. पवित्र सोबेची दोतोन आमकां सांगता, लव इज द सोर्स ऑफ प्रेयर. मोग जावन आसा मागण्याची जोर. पेल्याच्या आनी दुस्मानाच्या मोगा वरवीं आमी देवाचो मोग करूंक जाता, जशे परी देवान आमचो मोग केला. देवाचो मोग करतले जाल्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी जिवंक जाय आनी आमचे व आपल्याचे परस दुसऱ्याचो मोग अदीक आमी करूंक जाय. आनी असलो मोग करतले जाल्यार मागण्याची आमकां एकदमच गरज. मागण्या विनी आमच्यान असलो मोग करूंक जावचो ना. मागण्या वरवीं आमचे जिवीत बदलता, आमची नोरसोनी जाता. जेजू भाशेन आमी जातले जाल्यार मागण्याची एकदमच गरज. खरो मोग मागण्याच्या बुनयादीर स्थापलेलो आसा. जेजूचो मोग करप म्हटल्यार जेजू भाशेन जावप, जेजू भाशेन वागप. मागुया. मोगाल बापा, तुझे उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाल्ले देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसर पवित्र राव, कुशाल राव.